Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. Today we have two more confirmed cases of two people who travelled from Mumbai by road. But we also have 9 cured cases. So out of the first lot of patients who had become positive, we have done their tests twice over, and therefore today we have discharged them, 9 cured cases. 9 of these people have been kept under our institutional quarantine for 7 more days, and then the same protocol that we followed last time. After 7 days, they will be allowed to go home for 7 more days of home quarantine. So our total number of active cases comes down to 38. Today we sent 503 samples for testing. We received 515 reports. We are still awaiting 27 reports. Suspects under hospital isolation are 3. Interstate domestic travelers quarantined are 409, and travelers in facility quarantine are 247. Total, there are currently 873 quarantined persons, out of which 586 are seafarers. SLR लॅबाच्या चाचण्यांक दिल्ली स्थगिती आनी आदलो आमदार देशप्रभूचे दुबावेत मरणाचेर काँग्रेस ज्युडिशियल चौकशी मागपाची सोडिना. सद्याक गोंयांक लोकां भितर एक वेगळो भंयाचें वातावरण सुरू जाल्लो आसा. कारण गोंयांत मेडिकल कॉलेजींतले जे कोविड टेस्टिंगाचे घोळ चालू आसा तो परत एड जायत आसा. काल आमच्या आरोग्य मंत्र्यान स्वताक तेणेंच सांगलें की जी SLR कंपनीचें टेस्टिंग जाल्लें तेजें टेस्टिंग रॉंग जाल्ले कारणान त्या कंपनीक तेणी सस्पेंड केल्लें आसा. हेजे पयलीं घोळ जो जाल्लो तो आमचो पयलींचो आमदार जितेंद्र देशप्रभू हांचे जे टेस्ट केल्ले ते टेस्टाचे खूब घोळ जाल्ले आसा. आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान म्हाका दिसता एक वेगळी चिंता लोकां भितर आसा. वेगळे तरेचें कन्फ्युजन ह्या टेस्टिंगाचे हितून लोकां भितर आसा. आनी त्या खातीर परत एकदां आमी मागतात की आमी सरकारा कडेन मागलेली की ज्युडिशियली इन्क्वायरी ही जावपाकूच जाय म्हणून. आनी सरकार कित्याक त्या टेस्टिंगा भितर इन्क्वायरीक भिता तें खबर ना. सो त्या खातीर आमी परत सांगतात की ज्युडिशियली इन्क्वायरी सरकारान इमिजिएटली करची. तशेंच आरोग्य मंत्र्यान सांगचें की SLR जी लॅब टेस्टिंग आशिल्ली ताका कित्याक सस्पेंड केल्या. कारण हांगा आनी एक लॅब आसा जी GMC यूज करता, मॉलबायो डायग्नोस्टिक्स. सो हाजे सगळे रिपोर्ट सारके आसात, तेजे कांयच चूक जाल्ली ना. आनी सपोज तेंच्या रिपोर्टांत चूक जाल्ली जाल्यार सरकारान कितें एक्शन तांचेर घेतल्याक तेंय तेणी जाहीर करचें. भायल्यांतल्यान येवपी ट्रकांतलें सामान पाळोळ्या चॅक नाक्यार देवन ते गोंयच्या गाड्यांनी भितर घेवचे म्हणून खंय काणकोणचे लोक मागतात. प्रस्ताव घेवन आमदार इजिदोर मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो. These are coming with goods, and if they are supplying to Goa, let Goa vehicles take over in their vehicle. Border exchange. तुमकां कितें सजेशनां मेळयल्या लोकां कडच्यान? Like this only, this suggestion, so that every entry of those people, even the trucks, a vehicle, everything is stopped. Only the goods are transported on the checkpost and shifted. सजेशन CM कडे पर्यंत पावला. We have suggested because, but lot of load of vegetable is coming inside. So we have to see both the sides. केंद्रीय घर मंत्रालयान देशाभायर आडकल्ले OCI कार्ड होल्डर भारतीयांक हाडपाक नवे नेम जाहीर केल्यात. नेम सदळ केल्ल्यान हे OCI कार्ड होल्डर आता भारतान येवंक शकतात. OCI कार्ड आशिल्ल्या भारतीयांची अल्पवयीन भुरगीं येवंक शकतात. फामिलींतल्या एखाद्या मरणासारकेले वेळ प्रसंगाक OCI कार्डवाले येवंक शकतात. जोडप्यातल्या एखाद्या OCI कार्ड असल्यार आनी दुसरी व्यक्ती भारतीय नागरीक असल्यार तशेंच तांच्या भारतान मूळ घर असल्यार ते जोडपे येवंक शकता. आवय बापूय भारतीय नागरीक आसात आनी भारतान रावतात अशा जोडप्यांचे OCI कार्ड होल्डर आशिल्ले विद्यापीठूय शिक्षण घेवपी भुरगे आसात येवंक शकतात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.